हाय गायज, गुड आफ्टरनून. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. आता फ्री जाला सो आता ब्लॉग करतो म्हणल्यार आयज हांवें कितें रांदिल्लें तुमकां मागीर दाखयतलें. आनी काल झाड हाडलो न्हू आमी क्रिसमस ट्री आनी हेचो कितें म्हणटा झाड ती अशें हाडून दवरलो आहा. सो ती रोवपा जाय. सो ती पाट दिल्या न्हू ती वाजान दिल्या तेणी. सो वाजांतली काडून ती आमकां रोवपा जाय. सांजे रोयतो त्या. आनी आतां नुस्तें तोवता. कोती केल्या तिका पुलाव केला, तांतयां उकडल्या आनी नुस्तें म्हणल्यार एक हें जालें मागेलें हेंचें गरम करून जालें मागीर तें मातशें गरम करून दवरलें. ताल्लें आहलो मागीर तोवलोलें ताका तें गरम करून दवरलें. ताका तेंकोन दवरलें तें. आनी आयज बरें वत येयलां. आयज रोप सुकतलो. सो ऑलमोस्ट रोप काल राती येवन हांवें धुलोलो सो तो. आनी आतां तुवाले आहलो थोडेशे सो ते आतां धुवपाक घायले. सो ते जातले. सो ते जाले उपरांत काम जालें म्हागेलें. आनी आयज सांजचे एक धाकटुशें काम आहा सो तेका लागून आज जालें 1 धाकटुशें काम आयज सांजे. सो दाखयता तुमकां कशें कितें कात तें शेअर करतलें. ओके, मागीर मेळटा. जाता मेफिगे रोवपाचे पॅकिंगाचे कॉमेस जाले. काडटा हांव ते खंयचे जाय ते मागीर सबस्क्रायबर्स येस यूट्यूब फॅमिली. सो तोर हाता आमी आयज केलोलें शाकोती आनी पुलाव केलोलो आनी कोंबाले आहलो न्हू ते तोवलोले जेली. आनी रोप रोप धुत न्हू तुवाल आहलो ते धुल्या. सो हांचो तोर हाता बसो आनी मेळटा तुमकां दाखयता म्हणल्यार मातशें क्लिपींग बारीक बारीक क्लिपींग काडटा तेन्ना बऱ्या पडटा न्हू मागीर तुमकां धाकटुलो असो ब्लॉग करून शेअर करूं मेळटा. सो कोली येयला कांकणे घालो काडलो दिवाळी करू ना ना एकू ना कधी किती काजरा गर्दी दुसरे लाईट लागता. फुडीस आमगे कुजनान सारको दिसता. ह्यो सारकी कुजना दिसता हो. आनी तो आत मुका वयतो तो तेल घालूं येता चोय तो फर्स्ट फुडीस घेवंक गेले. पयलीं देवसा गेले थिंग सेंट एंटनी बोगली गेले आनी आतां हिंग येयले. मागीर उकोळे गेलोली दूद आनी पॅटीस हाडले. मागीर प्रिंट जालो ती काडूं जालो सो ती काडलें थिंगा आनी आतां हिंग येयले. आतां वयता ते मुकामा सोमती घरा आनी झाड रोवपा जाय. आतां जवळ क्रिसमस ट्री आमकां सो मेळटा तुमकां मातशें फुरीस एक थिंगसान दिश्टी पडटा. आनी तो फुरीस आतां गेलो थिंगासान हिंग येयले आनी हो आतां थिंग आमगे घर थिंग घर लागीं तो मागीर कार पावोन मेळटा. मेफी भायर सरलोलो फुरसा कोणसून पावयले आमकां घरा आनी मागीर तो भायर सरलो आनी फायनली झाड आयजू रोयली हाल्या आनी धरून ना हो थिंग रोयला निरपोणूस पूण न्हू ते सापा उदी बी उपान ना न्हू हिंग मातशें जमीन बी धुता तें सापा उदी थिंग पडटलें. सो चोयता हाल्यां तें काडटा नाजाल्यार थिंगा निंबीनी कोणें खंय रोयता नाजाल्यार हाल्यां कितें तेगे DIY कोता. क्रिसमस ट्री मुखार रोयलो आनी सगळें बरें जालें आनी ते चिकन तोवता आतां आनी बरे भाशेन जालें. मागीर पॅकींग कॉमेस करतलीं आमी सांजे. दवरला पुलाव तापोवन दवरला आनी शाकिती म्हणल्यार तोवली हें केली गरम केली बाबा न्हावलो सगळें हें जालें आनी मागीर मेफिगे पॅकींग करता पयलीं आनी मागीर पॅकींग करतलें कित्याक हाल्यां थंय तुमी हाल्याच्या डियाक कशें कितें जाता तें आमगेलें
अजून कोणागे पॅकिंग करू ना मागे आल्या काढूंक भायर ना अजून मागे वस्तू जाय ते गेले पयलीं करून जाय तेगे सगळे काडून दवरला कालचो एक इन्सन जाला न्हू ते मोतीनसून वसोना सो ते हें जाला चोयता मेळटा तुमकां माशरां ओके गायजेचे हात मेळटा तुमकां आतां राती कोण जालें 9:30 जेल बी आनी अजिवा साप बरो दिसना अशें बरें दिसना सांगो कशें तें म्हाका कोणा तुमकां कशें दिसत तें साप बरो दिसना अशें दिसता कितें फिगे डेज सारको अशें न्हू सो पॅकींग स्टार्टींग जाता स्टार्ट करूंक लागोलें न्हू आतां पॅकींग सो कटन वयता म्हणून अशें हें जाता मन सो तेका न्हिदायता आतां पयलीं कितें ना जाल्यार न्हू आतां बरो धाडायलो ताका हांवें लेस आहलो थिंग लेस काडला आनी वॉशींग मिशिनान रोप धुता न्हू रोप भिजयला आनी घेवन धांवता न्हू निसरोन टायल्स न्हू निसरोन पडले बी जाल्यार कितें कोत्तोलें खूंय धांवतलें बरो तापटायलो तर आनी हात बी बोट बी म्हाजे सारकें तुका दिसता जाल्यार खबर ना कॅमेराचेर स्टेज करता जाल्यार तांबडी जाले बरें दिली 4 आनी सो आयच्या ब्लॉगा एंड घेता आनी हाल्यार चोवया कशें कितें जाता तें हाल्याचो ब्लॉग चोवया तुमी हाल्यार कशें जाता तें आतां पॅकींग स्टार्ट करतलें पॅकींग करता तेन्ना म्हण कांय ब्लॉग करपा ना ओके सो तुमकोडे शेअर केलां कितें कितें हाडलां तें सगळें शेअर केलां 1-2 वस्तू कशी शेअर करूं पावना काल आमी शॉपिंग कितें केलां तें बायना करूं पावना तें हांव मागीर घरा वचून सुशेगाद करूतलें शॉपिंग आनी कितें न्ही म्हाका स्पेशल गिफ्ट आनी तें कसलो हडको घायला तें बी तुमकां स्पेशल एक विडियो करून हांव तुमकां दाखयतलें घरा कडेन सुशेगाद ओके सो मेळटा तुमकां आनी काल एक इन्सिडंट जाला पळय तो इन्सिडंट म्हणजे मनानसो न्हू वचना न्हू कशें कितें करूं तें वचोना सो मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगां ओके टील देन बाय